माझे नाव वासुदेव गणुमयकर. खंयतलो तूं? शिंगण्याचो. म्हाका सांग बाबा, ते पोरसूं आतां कितली वर्सां जाली करता? आता आमची जवळजवळ 20 वर्सां जाली आता आमी करता. कितें कितें घालतात? म्हणजे कसलें कसलें उत्पादन घेता? वाल घालता आमी, मुळो घालता, तांबडी घालता, धवी भाजी असता आमच्याकडे, परत चिटकी बी जाता आमच्याकडे, चिटकी मिरची जाता, भेंडे घालता आमी. पावसात आमी आमची दोडगी, तवशी करता, कारोती करता. आता म्हाका सांग, तूं हे घातल्या उपरांत मागीर व्हरोन विकता? हांव सेल करता स्वता. म्हणजे वार्षिक उत्पन्न अशें कितलेशेच म्हणजे जाता? जवळजवळ हांव एक समज आता पावसा दिसांनी 1 लाखभर रुपया सुमार करता. ओके. आणि परत आमच्या ते हे एक लाखभर रुपये सुमार 2 लाखाची प्रॉफिट उत्पन्न आम्ही वर्साक करता. आणि म्हाका एक दुसरें सांग, आतां हांगाचो पोरसूं करता न्हू, जी जनावरां ती तुका त्रास करता, रानटी जनावरां? करता. कोण कितें करता आतां ती सद्या पोंगल? ती किती करता खबर आहा? ती आता मरे आमच्या आता गिमा जाता हेच्या पुढे मे म्हयन्यात आता रानात आता कमी पालो खावपाक तांकां ना जाल्यार मागीर ती आमकां त्रास करता. आमची मागीर आता हेच्या फुडें आमकां हांगा काय करूंक दिना ती. डायरेक्ट भितर डायरेक्ट एक रात्री भितर सगळें डन करता. तूं आतां इतली बाबा भाजी करता, गव्हर्मेंटाचे बी कितें तुका हें मेळटा, हेल्प मेळटा? कांयच मेळना. आनी तूं आजून हे बी सांगूंक ना? चांगला एग्रीकल्चर आमी पयले कितें कितें सांगतले ते वखदां ते अशें सांगतले, पूण कांय रिक्स घेनासले ते. आनी ही भाजी आतां सगळी हे तेका वखद वगैरे काय मारिना तूं? शेणाचेरूच सगळें? शेणाचेरूच हे करता? फर्टिलायझर काय वापरना? ना. म्हाका सांग, ही आतां भाजी तूं पळय, चडशी आतां गोंयकारां ते भाजी भायलीच येता न्हू, तुका कितें दिसता की गोंयकारांनी भाजी करची अशें दिसता? बरी गजाल सगळी सारकी. आपली कितें आपल्या आहा तें करून खावचें, करपाचेंच न्हू ते. माझे नाव रामा विठू माझी. केरी गाल्या वाड्यार रावता आमी. 1992 मी रिटायर येयलो आर्मीसून, आनी तो पर्यंत आतां हे शेता वताचे भाजीपाल्याच्यो हे रोपे काय लावपाचा काम करतो. आनी खाण्यापुरती मी भाजी काडटा. आनी आमकां ही वर्साचे 6 म्हयन्यांक जायशी आमकां पुरावता. आनी तेतून आमी आमचो भाजी इतली आमी हाडूची गरज पडना. हीच करतो, हीच घरगुती व्यवहारान आमी खातो. अशे पद्दतीन आमचें चलता. आनी ही खळणी घालतो, गायचा खत घालतो, बोकडेचा खत घालतो, आनी ही भाजी काडतो. आमी भायला खत वापरना ना, घरगुती खाणाक भाजी म्हणल्यार बुतरत खत घालून आमी भाजी पालो काडतो आनी आमचो आमी भागयतो. तूं आतां कितें कितें लायला भाजी? भाजी तांबडी भाजी घातल्या, मुळो घातला, वाली, टमाट, हरवी मिरची, दुसरी ही शिमला मिरची, अश्यो आनी कोथंबीर, हे 5-6 भाजयो आमी घातल्या. तुमी ह्यो भाजयो विकतात बी का घरा पुरतेच खाता? आमी घरा पुरतेच खातो, विकून ना. थोडी विकता तुमी? ओके. बाबा म्हाका सांग, आतां ही भाजी तुमी करतात न्हू, तेका तुमी हे म्हणजे सगळ्यांत आतां जास्त कसलें उत्पादन तुमी लायलां सद्या भाजी भितर? सगळ्यात जास्त उत्पादन आमचं मिरचीची आहा. मिरची आहा, वालीचे बारीक बारीक झाडां आसा. मिरची आतां तुमी कितलेशी सुमार वर्साक तुमकां मेळटा? आमकां ह्या 6 म्हयन्याच्या पिकांत 25-30 किल गावता. इतक्याच जाग्यार आमकां 25 किल मिरची मेळटा. आनी म्हाका एक सांग, आतां ही भाजी आहा ती केन्नाच्यान तुमी काम स्टार्ट करता लावपाक? नोव्हेंबरासून आमी स्टार्ट करूं, नोव्हेंबर-डिसेंबर. नोव्हेंबरात खळणी घालतो, खळणी घालून ते ओलीचेर आमी ती खळणी घालतो. आनी कॅनेलाचं पाणी आमकां डिसेंबराचे 25 तारखेक येता. तेज्या पयलीं आमी ही धुळपी करून सगळ्या रोपे घालतो, बारीक आवाण घालतो मिरच्यांचा, आनी ता काडटो. आनी धुळपी जाल्या नंतर मागीर नोव्हेंबर-डिसेंबराच्या 25 तारखेक आमी ही लावणी सुरू करतो. 25 तारखेच्यान सुरू केली की आमकां भाजी पालो मेळतच रावता. आनी तुमकां कितें दिसता की बाबा अशें म्हणजे बाकीचे शेतकरी आहा तेंच्यांनी अशी भाजी लावप अशें दिसता का? प्रत्येकान लावपाकच जायी. प्रत्येकान लावन आपला भागोवकच जाय. भाजी विकत हाडपाची गरज पडूंक जायना. कित्याक आमकां गोवा सरकारान हें दिल्लें आहा, कॅनेल दिल्लो आहा, पाणी दिल्लें आहा, पुरवठो केल्लो आहा. त्या बद्दल आमी कांयच कमी करूंक दिवंक जायना. आमच्या घरांत भाजी पालो ह्या पाणयाच्या सहाय्यान सगळीच उत्पन्नी काडूंक जायी आनी खावंक जावं असं म्हाका जाल्यार दिसता. भायल्या देशांनी खंय पाणी नासता, काय नासता, वॉटर पंप, ट्युबवेल लावन लोक भाजी पालो काडटा.
तो विक्री करता. तसं आमकां काय घरात ना, भायला पाणी हाडून आमचे पयशे खर्च करून करपाचें काय घरात ना. आमच्या पाणयान आमचें उत्पन्न काडूची, आमच्या पाणयान आमचें उत्पन्न आमी खावची. तुम्ही पळयतात GNH.